Dhargal village is divided into two groups on sunburn issue. While one section has raised strong objection to organizing EDM, the other has extended support. One group believes sunburn will give boost to the village's economy, while the other feels it will bring drug culture in the village. आज हांव धारगळे सरपंच सतीश धुमाळ. आज लोकांनी आमकां एप्रोच जाले आनी जो धारगळेन EDM फेस्टिवल येता त्या बद्दल आपलो सपोर्ट दाखोवपाक लागून हे सगळे ग्रामस्थ आमचे धारगळचे हांगा उपस्थित आसात आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलें की हो EDM जावंक जाय म्हणून तेंचे म्हाका दिसता तुमी तेंच्या कडसून आयकून घेयात तेंचें कितें हें आहा ते कितें म्हणूंक सोदतात. कोण उलयता? हांव सर्वेश करापुरकर, हांव धारगळचो. आमचे एक हें आहा की बाबा जे इतके येता प्रोजेक्ट येता कितें येता ते धारगळीन पयलीं आमी इतको ओपोज केलो कितें केलो पूण आमचे ओपोज करून तो केन्ना आडवंक ना. तुमी आतां पयलें आसतलें मोपा एअरपोर्ट आहा, आयुश हॉस्पिटल आहा आनी कसलें कसलें हेल्थीन कितें कितें खूब येता पूण सरकारान हेच्या पयलीं आमी ओपोज करूनय केन्ना सरकारान हें केल्लोच आहा. जाल्यार आमी हेका सुद्दां ओपोज करून तो रावतलो आमचे कडेन आडावतलो हेचेर आमचे कडेन आजून कांयच सोल्युशन ना. सो हेच्या खातीर आमी कितें ठरयलें की आमचे बाबा कांय तरी गांवाचे एक डिमांड्स आहा ते डिमांड्सान आमचे जर गांवांक आमचें कितें बरें मेळटा नाजाल्यार बाबा कितें लोकांचें बरें जाता गांवकारांचें बरें जाता महिला मंडळ आहा तेंचें कितें जाता टॅक्सी कार हेंचें जर सगळ्यांचें हें जाता जाल्यार आमी ताका बाबा एक हें दिवपाची कित्याक चान्स दिवपाचो कित्याक ह्यो फेस्टिवल हो नाका तो येतलो आनी कायम स्वरुपी हांगा रावतलो ह्यो 3 दिसांचो फेस्टिवल आहा. सो आमी हेच्या खातीर आमी 3-4 डिमांड घातलेले आहा. तितून एक पयलो डिमांड म्हणटा तो आमी घातलो की आमच्या धारगळ पंचायती कडेन सद्या गार्बेज कलेक्शनाचो व्हडलो इशू जाल्लो आहा. सो गार्बेज कलेक्शनाक एक आमकां खंय तरी गाडी तेणी दिवपाची जेतून आमचें कलेक्शन सगळें जावं शकता फूल गाडी आनी ती व्हरून आमी खंय तरी सेग्रिगेट करून आमी प्लांटान दितले. दुसरो क्वेश्चन आमचो हेजो पॉयंट आसला की आमची जी टॅक्सी कार आहा टॅक्सी भाव आहा आतां तुमकां खबर आसा मोपा खातीर कितकेशेच टॅक्सी कारांनी टॅक्सी घेतले पूण तांकां आतां अशें जालां की कावंटर सुबेज जाला आनी टॅक्सी थंयसर भाडें मेळना 3 दिसांनी 4 दिसांनी. हेका प्रोजेक्ट इव्हेंट जो येतलो ताका सुद्दां सांगपाचें म्हटल्यार टॅक्सी कार खूब लागतले कित्याक तांकां एअरपोर्टारसून हाडा ड्रॉप करा परत त्या हॉटेलान. सो हेच्या खातीर आमचे जे धारगळ पंचायतीचे आहा नाजाल्यार एक पेडण्याचे सुद्दां आहा तांकां सुद्दां आमी हेतून बस हें दिवपाचो कित्याक आमचेच बाबा टॅक्सी लागतले म्हणून. ह्यो 2 पॉयंट जाले. तिसरो पॉयंट आमी घातलो जे स्टॉल आतां तुमी अंजुना गेल्यार ते पयले आसतले रस्त्यार एक स्टॉल्स आसतात नाजाल्यार तेंचे कावंटर आसा. सो आमी हें मागलें की आमचे खंय तरी महिला मंडळ आयज सक्षम आहा जे बाबा आपले वडा पाव सेंटर नाजाल्यार आनीक रस ऑमलेट अशे खुबशे गाडये घालूं शकता आनी आमचे जे इंडिविज्युअल गाडेकार आहा ते धंदो करतात ऑलरेडी. सो हेंच्या खातीरूय आमी एक स्टॉल्साची आमची मागलेले आहा 50 स्टॉल्स मागलेले आहा. आतां तेतून कशें आमी मागले सगळेच म्हणून ते कितें आमकां सगळेच तितकेच मेळटले अशें ना हेचेर कितें तरी उलोवणी जावन आतां फुडें कशें जाता ते आमी पळयतले. आनी चवथो पॉयंट घातला जो थंयसर मॅन पावर लागतलो. जो आतां खबर आमचे इतके भुरगे शिकलेले आहा शिकून घरा कडेन बेकार आहा. एक इव्हेंटाचे हितून हरशीं आमचे भुरगे अशे खंय तरी वयतात की आमी येता रे बाबा कामाक 2 दिसांक 3 दिसांक अशें वयता. जर आमच्या धारगळीन जाता आनी आमचे भुरगे जर थंयसर फाल्यां लागता जाल्यार हितून वायट कितें आहा कळ्ळें. सो आमचे भुरग्यांक खंय तरी काम मेळटलें आनी आमी पयलींच सांगलेलें आहा जे टिकेटींग कावंटराक पार्किंगेक नाजाल्यार आनीक खंयसर भितून इव्हेंट्साक लागता आनीक कावंटराचेर बॅड्स कॅरिंगेक आसता हे सगळ्यांक आमचे भुरगे जितके लागतले मॅनपावर तो 100% जाता जाल्यार आमचो ट्राय करपाचो 100% आमचे कडेन मेळटलो काय ना ते हें आमकां खबर ना पूण आमी सांगलां की आमचो जाता तितको आमी एक ट्राय करपाक. हे प्रस्ताव आमी पंचायती कडेन ऑलरेडी मागला म्हणजे कितें आमची ग्रामसभा जाली ग्रामसभा जातकूच तेंच्यांनी आपले हें दिलें की आमकां परमिशन दिवपाचें. सो आमचे जशें ऑब्जेक्शन आसलेलें की बाबा अशें जालें जाल्यार आमकां कितें फायदो आनी कितें फायदो ना हेचेर म्हणून आमी हे बाबा सांगलां हे जर तुमी आमकां दिवपाक रेडी आहात जाल्यार हेचेर आमी कितें तें उलोवन आमी फुडें हें करूं शकता. सो आतां हे आमी ऑलरेडी ग्रामपंचायतीक दिल्लेलें आहा. आतां हेच्या फुडें पंचायत आतां हेचेर कितें डिसिजन घेता आनी कितें कशें कितें करपाचें हें आमकां हें करपाचें. नेक्स्ट जी आसा ही पंचायत बॉडी आमची धारगळची पंचायत बॉडी आनी हांगासर ह्या जी महिला वर्ग आहा ही सगळी आमची धारगळची लोकल महिला वर्ग आनी हे भुरगे आसात हांगासर आनी जाणटे आहा तेंच्या तुमी मातशें तेंचेर एक कॅमेरा फिरयात कशें जाणा तूं
हांगासर कितें जालां की लोकांची दिशाभूल करतात की आपल्या स्वार्थाक लागून हो आतां जो ईडीएम फेस्टिवल हा पळय हो ते सांगतात की ईडीएम फेस्टिवल थंय ड्रग्स विकतले थंय आनी कितें जातलें इलिगलिटी जातली. ओके मानता हांव म्हणटा हेका म्हाजोय विरोध आसा ह्या असल्या हेका म्हाजो विरोध आसा. पूण एक सांगता तुमकां एक जर असलो इव्हेंट जाता जर आमच्या धारगळी की इंटरनॅशनल नॅशनल लोक जर हांगासर येतात हे इव्हेंटाक लागून जाल्यार म्हाका दिसता हजारांनी लोक गोव्याच्या भायरसून येतले ह्या इव्हेंटाक लागून. ह्या इव्हेंटाचो फायदो कितें जर जाता आमच्या धारगळाक जाल्यार आमी तो करून घेवंक जावो. उदाहरणार्थ आमचे टॅक्सी वेवसाय एक जालो, दुसरो आमच्या भुरग्यांक स्टॉलां, आमच्या भुरग्यांक रोजगार. आनी हांव कितें म्हणटा आमच्या पंचायत बॉडीक की बाबा आमच्या पंचायतीन सद्याक कचऱ्याचो म्हणजे जो वेट कचरो आहा तेचो विशय भयंकर जाल्लो की आमच्या पंचायती कडेन सफिशंट फंड ना वेट कचरो करपाक. आनी हांगासर खंय नियर बाय आमकां प्रोजेक्ट एक प्रकल्पय ना. म्हाजो एक असो एक हा की बाबा ते जो ईडीएम फेस्टिवल जाता तेचे कडेन वचून आमी आसात की धारगळची पंचायत आनी धारगळचो लोक तुमच्या कडेन आसा की ह्या इव्हेंटाक लागून तुमी लिगली आमच्या धारगळ पंचायतीक कितें एक फंड दिया आनी एक आमकां एक बाबा एक गार्बेजाक लागून एक गाडी दिया. अशें म्हाका ना की तुमकां लागून थंय कितें बाबा आमकां कितें मानधन दिया म्हणून तुमी मागूं नाकात. आमचें अशें एक म्हणणें आहा की बाबा हांगासर आमच्या एमएलएन डिक्लेअर केलां की बाबा हांगा आपण हो धारगळ ईडीएम फेस्टिवल जावंक दिवचो ना. हांव म्हणटा कित्याक जावंक दिवचो ना जर हो जर प्रोजेक्ट जाता आनी जर धारगळ गांवांक जर हेचो फायदो जाता जाल्यार तेणी दिवपाक जाय करपाक. तेणी आपलो स्वार्थ हेतून चिंतूंक जायना. तो आमचो जो एमएलए आसा तो सांगता कितें खबर आहा की बाबा हांगासर इलिगलिटी येतली ड्रग्स विकलो जातो हो जो ईडीएम फेस्टिवल जाता पळय थंयसर सेक्युरिटी म्हणून कोण आसता थंयसर जशी निगराणी करपाक म्हणजे थंय 3-4 फोर्स आसता म्हणजे DSP SP PI जवळ जवळ थंय इतको फोर्स आसता आनी थंय सिगरेट सुद्दां भितर व्हरोंक ओडूंक मेळना. जे कितें इलिगलिटी करतात पळय जे भायले येवन ओडटात ते भायरसून करून येतात. भितर असली इलिगलिटी चलना हे जर कोणाक खबर ना जाल्यार तेंच्या निदर्शनान हाडून घे. तेंची दिशाभूल करूं नाका आनी संस्कृतीच्या नांवान हो ईडीएम फेस्टिवल तुमी कॅन्सल करून दिवं नाका. एक सांगता जर तेका त्यांनी आयज आमच्या एमएलएन सगळ्या लोकांक आव्हान केलें की बाबा तुमी पेडणेकार सगळे एक जाय आनी हो बंद कर. हांव तेच्या निदर्शनान हाडून दिवंक शकता. हांगासर 6 म्हयने जाले हो डेल्टीन हो मोठो राक्षस हाडून हांगा दवरला हो कसिनो. हेतून आमचे भुरगे दिसा दीस वाया वयतले. ड्रग्स जातलो थंयसर वेश्या थंय नाका जाल्ले इलिगलिटी जातली. तेका लागून आवाज करून कित्याक करूंक ना आज मेरेन हांव म्हणटा जर एमएलए जर आमच्या वाटेन रावता आमच्या जर धारगळचे हित चिंतता जाल्यार तेणी चिंतूंक जाय आसलें की बाबा हो डेल्टीन प्रोजेक्ट जो कसिनो हाडला तेणी हांगासर ते कसिनोक विरोध करा. सरकाराचो घटक म्हणून तूं एक आसाय. तुवें सरकाराक की बाबा निदर्शनान हाडून दिवंक जाय की बाबा हरशीं म्हणून आमच्या सारक्यान सगळे हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हो सायडीक आमच्या हांगासर एक प्रोजेक्ट आसा रेडीमेड मिक्सराचो प्रोजेक्ट आसा तेची एक गजाल सांगता. एक सगळे पंचायत बॉडी घेवन आमचो एमएलए गेलो की बंद उडयता म्हणून गेलो. एक दीस बंद उडयलो दुसऱ्या दिसाच्यान हो प्रोजेक्ट चालू आनी तेणी आश्वासन दिल्लें आमकां त्याच राती कडेन चालू तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा जावंक जाता. हो जर प्रोजेक्ट इतको घातक आहा हे लोकांक कॅन्सर जातलो. हो 200 मिटरच्या अंतरार आहा. जर तांकां जर धारगळची जर खरीच जर ज्या लोकांक जर ईडीएम फेस्टिवल लागून जर त्रास जाता जाल्यार तांकां एकूच सांगता धारगळची जर तुमकां इतकीच जर चिंता आसा जाल्यार हो डेल्टीनचो प्रोजेक्टाक लागून संपूर्ण पेडणे रेडी करा की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगसून धारकून जाया. कसिनो नाका आमकां हांगासर जाता जर तारांकीत 5 स्टार हॉटेल जावनी जावं एम्युजियम पार्क जावनी जेणे करून धारगळकारांक थंय कितें बाबा बिझनस मेळटलो अशें कितें जावनी. बाबा थंय जुगार अड्डे नाका आमकां. हो दिसा दीस थंयसर वेश्यावत्त परतून ड्रग्स हे धंदे चलतले थंयसर. हो पयलीं तेणी हें करून दिवचो. हे ईडीएम फेस्टिवलाच्या नांवान जो हो तेणी सगळो जो हें चलयला हो चुकीचो आहा. हेका म्हाजो प्रखर विरोध आहा. ईडीएम फेस्टिवलाचें नांव घेवन तूं हें करूं नाका. तुका जर खरोच जर धारगळची चिंता आहा जाल्यार कसिनो बंद कर आनी ही फॅक्टरी बंद करून दाखय. ओपन चॅलेंज तेका म्हाजें. आनी एक सांगता जर फाल्यां सोमारा जर हांगासर आमच्या पंचायतीन जर बोवाळ जाय जाल्यार एंटायर धारगळचे जितके भुरगे आहात ते थंयसर येतले आनी थंयसर तांकां जाव विचारतले. जर ते पेडण्या म्हालांसून सगळ्या म्हालांसून जर लोकांक जर गोळा करून जर हाडीत आनी बोवाळ घालीत जाल्यार आमी थंय प्रकार विरोध करतले. आमी थंय आसतले पयले. इतकें सांगून म्हाजें हें सोंपयता. लोकांक विचार येता स्पेशली आता तुम्ही येयल्यात लोक येयल्यात न्हू
तांकां सगळ्यांक जाय कशें कितें सगळ्यांक जाय सपोर्टान आसात तुम्ही विचारा न्ही ना तुमी कोणी विचारा न्ही उलयता एक धारगांवचो ग्रामस्थ आनी तसोच आयज जो इडियम फेस्टिवल जावपाचो आसा पळय धारगाळी ताका वेलकम करता कित्याक लागून की आयज ट्युरिजम ही बॅकबोन जाल्लेली आसा गोंयाची सो असले इव्हेंट नीड ऑफ अवर म्हणटात पळय तशें आयज हांव फिल्डान ट्युरिजम फिल्डान गेली 15 वर्सां जाल्लेली आसा बट हे जे फेस्टिवल आसले पळय ते आमी खंय तरी कोस्टल बेल्टीक पळयताले कानोळे पयलीं स्टार्ट जालो मागीर अंजुना वागातोर जालो बट आमकां केन्ना तेची ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक मेळ्ळी जाली ना पूण आमच्या आयज जर धारगळीन आयला जाल्यार तेची आमी ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक जाय अशें हांव एक मागता आनी जी आमी टर्म एंड कंडिशन घातली आमची ग्रामसभा जाल्ली ताका आमी तेच सांगलेले सरपंच आनी बाकीचे मेंबर आहले पळय तांकां आमी तेच सांगलेले की आमचे जे टर्म एंड कंडिशन आसा आमचे टर्म एंड कंडिशन अशें ना की व्हडले ना जे ग्रामस्थांक जे धारगळ विलेजर आसा पळय जो पेडणे तालुका हेचेर जे ग्रामस्थांक कितें तरी बेनिफीट मेळटले पळय ते नुसार आमी कितें तरी मागणी घातलेली आसा ती मागणी जे पंच सदस्य आनी सरपंच आसा पळय तेंच्यांनी आयकून घेतलेली आसा आनी ते जे इव्हेंट कोण आसा पळय जे कन्सर्न इव्हेंट मॅनेजमेंट तेंचे कडेन मांडटले आनी हे जी सगळे टॅक्सी विशय जे स्टॉल विशय सगळे सांगलेले आसा सो होपफूल की हे सगळे सोय जावन आमकां सगळ्याक धारगळ विलेजांक एक संदी मेळिल्ली आसा ती संदीचो आमी लाभ घेतलो ओके थँक्यू व्हेरी मच नमस्कार मी नारायण साळगांवकार धारगळचो ग्रामस्थ आज जो हो इव्हेंट धारगळीन जावपाक येयला तेचे विशीं काल पर्यंत आमी एक स्लोगन आयकली की अमूक एक सुगळो आनी धारगळ बचाव संस्कृती बचाव आणखी काय बचाव तरुणांक बचाव हे स्लोगनाचेर मना कडेन एक विचार येयलो आमी खुबशे एक्टिविटीज केले खुबशी आंदोलनां केली त्या टायमार इतर कोणी ह्या धारगळकाराच्या मदतीक येवंक ना आनी आज हो इव्हेंट आमचे कशें मेळटा आमच्या भुरग्यांचो एक टायमपास जातलो भुरग्यांकय कितें तरी तेचे बेनिफीट मेळटले बायलां महिलांक हेंकां सगळ्यांक जर तेच्या विशयी जर फायदो मेळटा जाल्यार आमी तो फायदो कित्याक घेवचो न्हू ह्या लोकांचें आयकून आज दिशाभूल करता कांय तरी संस्कृतीचेर घालो आहा तेचे हेचेर घालो आहा तेचेर घालो आहा हे सांगून ह्या लोकांक आमकां ह्या व्हड्या व्हड्या लोकांक ते कन्विन्स करतात दिशाभूल करतात आनी त्या दिशाभुलाक लोकय खरें म्हणटा पूण तेजो खरो फायदो जो आहा हे जे आसात ही अफवा पसरवणारे हे धारगळीची वाट लावन उठल्या धारगळीचेर मोपायर पडिलो लिंक रोड जालो आनी आतां कितें ते संस्कृतीचेर ती आमचे एक म्हणा हे सगळे उदय जाले हे संस्कृतीक घालो हे आयज जे सुरू जाल्ले आहा हे परंपरागत चालू उरतले आनी हो जो काय इव्हेंट येता तो अवघ्या जात्रे सारको 3 दिसाचो प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाचो आमी आनंद कित्याक घेवचो न्हू आनी हे जे संस्कृतीचेर बोलतात संस्कृती म्हणजे काय हे संस्कृतीचो खरो अभ्यास तुमी करा आज तुका थोडे एकच सादेशें उदाहरण दिता आज आमी प्रत्येक जाण आपल्या घरांत आपल्या भुरग्यांचो बर्थडे करतात आनी ते बर्थडे ही संस्कृती कोणाची हेचो कोण विचार करिना हे असले बारीक सारीक जर तुमी विशय जर अभ्यास केल्यार जाल्यार आपली संस्कृती टिकोवप काय ना आमची संस्कृती आमी टिकोवप ह्यो गोंयांत ज्यो संस्कृती आहा ती मेळान मिसळून सगळें आसा प्रत्येकाची संस्कृती वेगवेगळी आसली तरी आमी आज पर्यंत मेळान मिसळान सर्वांनाच ह्या संस्कृतीचें जतन केलां जेणी आपली संस्कृती आपूण जपपाची आसा दुसरो कोण आमची ह्या करचो ना आमी जर थंय थिंगाणो कांय तरी वायट गब्बरो घातलो जाल्यार तेजो प्रायस आमकां येतलो आमचे भुरगे पिढी येतले आनी हो आमकां जो फायदो येयला आमच्या पंचायतीक फायदो आमच्या गरीब तबक्या लोकांक फायदो आमच्या परत भुरग्यांचे एन्जॉयमेंट जाता आनी तेतून जी भुरग्यांची काय सुदारणा जाता आयज जग खंय पावला आयज जग कितकोसोच फुडें गेला आनी आमी पेडणेकार थंयच रावया
हे काही कपल कारस्थानी लोक जे आहात स्वतःच्या स्वार्थाक लागान हे लोकांची दिशाभूल करून ते फक्त लोकांची दिशाभूल करून आपलो स्वार्थ साधतात आणि त्या स्वार्थाक अपोज करपा लागून आम्ही एक हाल आमच्या गावातल्या दिली आणि एके हाती जर इतको लोक येतात तर त्यांच्या मनान जेवता हे विषय पडटले जे जगाबरोबर आपण कसे फुडें सरपाचे हे जे विषय जपता ते आत्मसात करतले ते वखदार हय कोणाकच वायट बरें करपाक क्षती जावची ना तेन्ना हांव जास्त काय उलयना हो विषय आपण तुम्ही सगळे समजून घ्या संस्कृती ह्याच्यात तुम्ही घेऊन बसा नका संस्कृती प्रत्येकानं आपली राखपाची आपल्या संस्कृतीचे आपण जतन करपाचे आणि पुढे वचपाचे आणि असल्या ह्याच्यापासून जे आपणाक मेळटा जे आपणाक बरें मेळटा तर आपण ते घेवचे ह्याच्यापासून आता पंचायत मंडळाकडे एकच रिक्वेस्ट आहा थंय जर इव्हेंट चलतलो त्या इव्हेंटाक आमचे धारगळीक नुकसान जाता अशा पद्दतीचं काही तेंचे कडेन करून घेऊ नका ही तांकां सूचना दिया आणि आमच्या हे इव्हेंट जो आहा ताका तुम्ही काहीतरी तांकां जाय ते सहकार्य करा आणि आमच्या धारगळचे नाव आबादीत दवरा जय हिंद. माझे नाव सिद्धेंका हांव आणि भायलो एकय लोक नाही सर यंगस्टर आहात जाणटे आहात भायलो लेडीज वर्ग आहात सगळे आहात तुम्ही हे नोट एक प्रश्न करता तुमकां आयज आणि एक पंचायतीच्या दारा फुडें खुबशे लोकांक जमयल्ले आसात आणि थंयसर अपोज आसा त्या EDM फेस्टिवलाक सो थंयसर धारगळचे लोक आसात की हांगा जे आसात ते धारगळचे लोक आसात पळय तुम्ही थंयसर वयतले न्हू तुम्ही थंयसर वयतले न्ही तुमकांच कळटलें थंय तुम्ही थंय आतां वयतले न्ही तेन्ना तुमकां कळटलें की बाबा थंय धारगळचे भुरगे आसात महिला वर्ग आसात काय भायरसून तेणी हाडलेले आहात हे तुमकां कळटलें आणि जर खरोच जर धारगळचे हित चिंतणारो आहा जाल्यार थंय धारगळीन कितें तरी एक बाबा बरो इव्हेंट जाता एक म्हाजें एक म्हणणें आहा ह्या EDM फेस्टिवलाक कांयशे प्रिकॉशन आसा की हा सावंड जो आसा पळय सावंड आमचें एक म्हणणें आसा की हांच्यांनी एक जॉयंट मिटींग घेवपाची की EDM फेस्टिवला बरोबर आमचे SP नॉर्थ त्यांच्या वांगडा एक मिटींग घेवची आणि त्यांच्या कडल्यान क्लियरन्स घेवचे की बाबा थंय त्या पोर्शनाक इलिगलिटी जावची ना थंय भायर असले अंमली पदार्थ विक्री जावचे ना थंयसर कसलेच अंमली पदार्थ जावं इलिगलिटी जावची ना हेची खबर आहे. दुसरी सावंड म्हणटा पळय ते सावंडाचे ते परमिशन घेतले माझे अशें एक तांकां एक रिक्वेस्ट आहा की जो रेंज आसा पळय रेंज 500 मिटराचो अंतर आहा पळय तो तेणी 200 मिटराचो अंतरान सावंड तो दवरपाचो कित्याक 500 मिटर चड लावड दवरपाचो ना आणि 10च्या पयलीं शटडावन करपाचो की जेणे करून तेचो कोणाक आमच्या धारगळ रहिवास्यांक जावं कोणाक जाणटे वर्ग आहा जावं कोण हॉस्पिटल आहा त्या हॉस्पिटलाक तेचो त्रास जावंक जायना अशें म्हाजें मत आसा की तांकां हेंच्यांनी पंचायत बॉडींनी तांकां एक जॉयंटली मिटींग घेवन तांकां व्यवस्थीत तेच्या बद्दल सगळी म्हायती दिवपाची आणि ती म्हायती तेंच्यांनी आमकां कन्वे करपाची जर अशें जर थंय घडटा जाल्यार आमचे लोकल सगळे थंय वचून आमी तो बंद करूं शकू इतकी आमी आमचे कडेन कॅपॅसिटी आहा की आमी कलेक्टराक आपोवन तो EDM फेस्टिवल जर थंय इलिगलिटी जाता जर सावंड पोल्युशन वाडटा जाल्यार आमी थंय वचून बंद करूं शकता हे आमचें हें आहा पण तो EDM फेस्टिवल की ना कोणाक त्रास जाता ना कोणाक हें जाता तो सक्सेसफुली जावपाचो अशें आमचें म्हणणें आसा. हांव मनोहर धारगळकर हांव ZP हांगाचो आयज जो सरकारान तो EDM प्रोग्राम तो जो इव्हेंट आसा तो गेली कितलींशीं वर्सां आयज आमच्या गोंयांत साजरो जाता आनी हेका जायते लोक गोंया भायले गुण देशांतले जावं आमचे गोंयचे पासून लोक हेका उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिता आनी हो जो उत्सव आसा हो लोकांनी असो की वायट धरपाचो न्ही की हो आमच्या कल्चरा भायलो इव्हेंट असो हो तो जो इव्हेंट आसा हितून फक्त कितें जाता एक इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजीक जाता जेणे करून आयज आमच्या लोकांक खबर नासल्या कारणान लोक विविध तर्क लायतात थंय ड्रग्स लागता आनी कितें लागता आयज समजा ड्रग्साचें कितें कितें आसा हो जो कार्यक्रम आसा हो सरकार एक घडोवन हाडटा जेणे करून सरकाराक हेचो हातभार लागता आयज आमच्या धारगळीन जेन्ना हो कार्यक्रम जाता तेन्ना आमच्या धारगळची पंचायत बॉडी आसा जावं आमची धारगळची ग्राम सगळे लोक आसा तांकांय तेजो आयज फायदो जातलो आयज आमची जी पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी इव्हेंट मॅनेजमेंटा कडेन तेंचे कडेन आमचे जे कांय प्रॉब्लम आसा ते तांकां सांगल्या उपरांत आमी तुमकां जी NOC जाय ते आमी दिता म्हणून जे आमचे फुलफील जाल्या उपरांत NOC दिता म्हणून सांगलेली जे अशे जे कार्यक्रम आसा हे जे जावपाक जाय जेणे करून आमचे जे
आमचो जो विकास आहा तो खंय तरी अडकून उरूंक जायना कसल्याय गोश्टीक लागून असे जे कार्यक्रम जातात तेन्ना आमच्या सरकाराकडे सुद्दां हातभार लागता किंवा आमच्या पंचायतीकय लागता. आयज समजा ड्रग्साचे कितें इव्हेंट जाले जाल्यार आमचो सरकार जेन्ना अशा कार्यक्रमाक खंय तरी परवानगी दिता तेन्ना तेजो सगळो विचार करूनच दिता न्ही. तेन्ना करून अशे जे कार्यक्रमाचे लोकांनी बेश्टो अडथळो हाडूंक जायना. अशें जे समजा ड्रग्साचें कितें जाल्यार आमचो सरकार मजबूत आसा. आयज आमचें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा ते अशें समजा ड्रग्साचें आनी कितें जालें किंवा आनी कसलें कितें कार्य जालें जाल्यार तेंचेर तो आळो घालपाचें काम ते सरकार करतले. आयज असो जो इव्हेंट आसा हांकां आमच्या धारगळच्या लोकांनी आयज सपोर्ट केल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. देव बरें. नमस्कार, म्हजें नांव प्रसाद खानोलकर. आयज हांगा हे सगळे स्वखुशान हे लोक हांगा येयलेले आसा ताका बघून म्हाका एक तरी आनंद दिसता. कित्याक तर ही जी संदी आहा ती धारगळी आमच्या मेळिल्ली आसा की हो इडियम म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युझीक. हितून ना म्हटलें तरी सबंद जगभराचे जे डान्सर आसता किंवा जे सिंगर असतात ते येतात आणि आपली थंय जी आसता ती कला सादर करतात. आणि ही कला आमकां पळोवपाक ना म्हटलें तरी ही इडियम दुसऱ्या जाग्यार आसता तेन्ना आमकां हांगासून पयशे खर्च करून दुसऱ्या जाग्यार वयचें पडटा किंवा जे पासेस असतात काय असतात ते गोष्टी आमकां हांगा उपलब्ध जायना. पण ही संदी आमकां सरकारान ह्या वेळार हांगा भारतीय जनता पार्टी सरकारान आमकां संदी धारगळीन दिल्ली आसा आनी तेजो पुरेपूर फायदो हांगातल्या धारगळच्या लोकांनी घेवपाचो किंवा जी काय थंय एक संगीत कला आसा किंवा काय आसा हेचो उपभोग घेवपाचो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ही म्हाका दिसता आमची जी इडियम हांगा आसा ती अंमली पदार्थ हांगा ना. कित्याक आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पयलींच डिक्लेअर केल्लो ते अंमली पदार्थ हांगा गोंयांत थारो ना. ताका लागून हांगा ही अंमली पदार्थ विरयत ही पार्टी आसतली किंवा ही जी काय जी हांगा इडियम आसा ती अंमली पदार्थ विरयत आसता. आनी दुसरी गोश्ट हे जे आमचे ड्रिंक्स आसा ते ड्रिंक्स हांगा काय नॉर्मलच आसात गोंयांत. ते प्रत्येक ठिकाणीच हांगा बार आहात म्हणजे पण हांगा ड्रिंक्साचें कितें आहा ते प्रत्येकाच्या हेजे प्रमाणे हांगा घडटा पण हांगा हे गोश्टी हांगा घडनात. दुसरी गोश्ट हांगा आमच्या धारगळीन जे काही यांच्यानी सांगले आमच्या झेडपीन मुद्दो मांडलो सर्वेशान कारापुरकार मुद्दे जे मांडले आहेत त्या प्रमाणे हांगा भुरग्यांका किंवा आमचे जे गाडी आसा टॅक्सी आमचे बंधू आसात तांकां जे काय हांगा भितर जे सामावून घेवपाचे आणि तेंचे जे काय मागणी आहा ते पूर्ण करपाचे. आणि हे आमचे जे सरपंच आहात किंवा पंच मेंबर आमचे आसात त्यांनी योग्य तेचेर डिसिजन घेवपाचो आणि त्याची किती फुडली कारवाई आहा ती पुरी करपाची. नेक्स्ट कोण? आनी एक सांगपाचें म्हणजे आमी हेच्या पयलीं अशे आमचे जे प्रोजेक्ट्स येता नाजाल्यार आमचो फ्लायओव्हर जावंक ना पण आमी धारगळ पंचायतीसून लिगली प्रत्येक पंचायतीक आमी नोटीसी पावयलेले आव्हान केल्लें की तुमी आमकां सपोर्ट करा म्हणून. त्या टायमार हे लोक कोणूच येवंक ना कळ्ळें. थोड्या लोकांनी आमी एक प्रेस आयकली की तेतून तो सांगता की RMC प्लांट कित्याक आमकां खबर आहा आमी तेच्या खातीर ऑन ग्रावंड उतरलेले. तो सांगता की 10 लोकांक जायो आसलो आनी एका लोकांक नाका म्हणून खंय बंद करूं शकना. हांव ताका सांगूंक सोदता तुका जर खबर ना जाल्यार तूं तेचेर उलोव नाका आनी जर तुका खबर आहा जाल्यार तूं येवन फुड्यान कितें तें उलय आमी तेचेर तुका डिटेल दिता. कित्याक हांगासर लोकांची अशी परिस्थिती जाल्या की फाल्यां भुरगीं जातलीं तांकां सुद्दां लंग कॅन्सराचें हें जावपाची शक्यता. कित्याक सिमेंटाचो हें आहा ह्यो RMC प्लांट ऑल ओवर इंडिया समज बंद केल्लो आहा तो आतां हांगासर येयलेलो आहा आनी हेचेर कोण उलोवपाक तयार ना. पूण एक 3 दिसाचो ह्यो आहा पळय हेचेर लोक सगळे येतात आनी हांव मागता जर तेंचे कडेन आहा जाल्यार ते धारगळचे कितके आहा ते दाखोवपाचें आनी भायले कितके आहा ते दाखोवपाचें. आणि फाल्यां सकाळी जर तेंच्यांनी जर चांगले न्हू ह्याच्या 10 पटीन लोक आम्ही हाडू शकतात. जर तर तांकां जर जाय दिसता जाल्यार धारगळचे रहिवासी आमी 10 पटीन हाडू शकता. तांकां जर जाय म्हणटा न्हू धारगळच्या लोकांक नाका काय नाका जाय तो सांगपाक जाय जाल्यार सगळ्या धारगळच्या लोकवस्तीक आमी हाडू शकता. आमी भायले हाडूचे ना धारगळचे लोकल हाडटले. गुड. तुमचें नांव सांग. नमस्कार, माझे नाव मधुरा गाडगीळ, हांव धारगळचेच रावपी आसा. तर हो जो इडियम फेस्टिवल हांगा धारगळे जाता म्हाका अशें दिसता की आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांनी हाका सपोर्ट करचो. कित्या खातीर तर हो फेस्टिवल हो फक्त 3 दिसाचो आसा. 3 दिसाच्या फेस्टिवलान आमच्या गांवचें कितें लुकसाण जातलें अशें म्हाका तरी दिसना. कित्याक इट इज अ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आनी आमचो आतांचो जो यूथ आसा प्लस आमचे थोडे जाण्टे तांकां सुद्दां एक एंटरटेनमेंटाची संदी हांगा मेळटली. कित्याक सदच्या रुटिनांतल्यान लोकांक कितें तरी एक एंटरटेनमेंट जाय आसलें. आमच्या धारगळेन तशी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम खूब कमी जाल्यात जे हांवें तरी पळयलां. सो ह्या 3 दिसाच्या फेस्टिवलान अशें कितें व्हडलें गांवचें लुकसाण जातलें अशें म्हाका दिसना. आनी हो फेस्टिवल जर आमच्या ग्रामस्थां खातीर आमच्या महिला वर्गा खातीर जर एक
संदी हाडून दिता, आमच्या टॅक्सीकारां भावां खातीर जर एक संदी हाडून दिता, आमच्या यंग जनरेशनाक जर संदी दिता, तांकां एम्प्लॉयमेंट दिता, आमच्या गांवाचो जर विकास करता, तर आमी हेका कित्याक सपोर्ट करचें न्हू. आमच्या संबंध नारी शक्तीतर्फे हांव आतां एक आवाहन करता आमच्या सगळ्या पंचायत बॉडी की असे जे प्रोग्राम्स असतात जेतून आमची गांवची डेव्हलपमेंट जाता आणि आमच्या भुरग्यांची महिला वर्गाची डेव्हलपमेंट जाता, त्या प्रोजेक्टांक तुम्ही सदांच सपोर्ट करचे. फक्त त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स पाळून त्याची डिसएडवांटेज कितें परत लोकांचे जावं शकना हेची काळजी घेवची. आणि हे सगळे मुद्दे लक्षात दवरून तुम्ही असे बऱ्यान बरे प्रोजेक्ट ह्यान फुडें आमच्या धारगळे गांवांत हाडचे आणि आमच्या लोकांची डेव्हलपमेंट करची अशें हांव सगळ्या ग्रामस्थां कडेन आनी आमच्या पंचायत मेंबरां कडेन मागता. धन्यवाद. आयज हांगा जे लोक आसात पळयात हांगा धारगळचेच आसात की भायले आसात, कित्याक थंय पळयता जाल्यार थंयसर महिला मंडळाचो वर्ग खूब थंय जे लोक आसा ते खुद्द प्रॉपर धारगळचेच आसात आनी आमी तांकां फोर्स करूंक ना. एका उलयाचेर ती सगळीं जमलेले आसात. आणि पंचायत मंडळ सध्या स्थिर आहा. आमी पंचायत मंडळाक ही रिक्वेस्ट करता की आमची सुद्दां मागणी आहा की हो बरें तरेन इव्हेंट जावचो. त्या वखदार तुमी सुद्दां लिगली आमचो सगळ्याचो काहीतरी विचार करा की आम्ही तुमच्या फाटल्यान आहात. आम्ही धारगळकर आहात, धारगळची पंचायत आहा. हो दोघांनी आमी समन्वयान हे कार्य करून घेवचे अशें आमचें मत. आता थंयसर दावो करतले की धारगळचे लोक हांगा आसात म्हणून, मागीर ते दावो तशी काही आसूंक शकता. विरोधक जे आसात ते कोण तरी थंय सहभाग जावंक शकता, पूण धारगळकारांचे ते दबाव हाडूं शकना. ते धारगळीचेर ह्या पयलीं जे प्रसंग येयले त्या प्रसंगात इतर पंचायती धारगळच्या सपोर्टाक येवंक ना. तेव्हा ते आमकां तेंची पडलेले ना. आमच्या रायट टायमाचेर ते आमकां सपोर्ट करूं येवंक ना, आमकां हात दिवंक ना. हे कोण नेतो येवंक ना आनी कोण समाज सुदारक सुद्दां आमकां सहकार्य येवंक ना. आमी आंदोलनां केली खूब कळ्ळी, आमी आंदोलनां केली पूण आमकां तितून मारत बसला. कित्याक आमकां कोणाचो सपोर्ट ना आनी आमचे कडेन ती कॅपॅसिटी, आमचे कडेन ती मसल पॉवर, ती मनी पॉवर अशा गोष्टी आमचे कडेन ना. म्हणून आमी फाटीं पडले. म्हणून आज प्रत्येक टायमार हे धारगळीचेर अन्यायच जाला. आज ही धारगळीचो जवळ जवळ तेंच्यांनी ह्या लोकांनी सत्यानाश करून घेतला, आपलो स्वार्थ साधला. हां